गोंयांत गेले 2-3 वर्सां पयलीं ड्रग्स इश्यूचेर पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग नेक्सस इश्यू हाजेर त्या वेळाचे विरोधी पक्ष नेते बाब मनोहर पर्रीकर हाजेर खुबसो बोवाळ केलो आनी ताच्या नंतर गेल्या वर्साक 1.5 वर्स पयलीं ते हाऊस कमिटीन एक रिपोर्ट दिलो बरो 100-1 पानांचो दाट रिपोर्ट तो हाऊसाचेर टेबल जालो आनी तातूंत काही पॉलिटिशियन्स तशेंच खुबशे ऑफिसर्स हाचे इंडायटमेंट जाले ह्या इश्यूचेर कितें जालां कारण 2 म्हयन्या पयलीं आमकां टिप ऑफ मेळिल्ले पुलीस ऑफिसरां कडल्यानूच की केस क्लोज जाल्या म्हणून नॅचरल दॅट एंटी करप्शन ब्रांच विल से दॅट दे डोंट हॅव अ स्कोप ऑर दे डोंट हॅव द एफिशियन्सी टू इन्व्हेस्टिगेट ड्रग मॅटर्स कारण तांचे कडेन ती स्पेशालिटीच ना इट इज करप्शन रिलेटेड ब्रांच सो हातून एक स्पश्ट जाता की खंय ना खंय तरी ड्रग पेडलरांक ड्रग्सा संबंधित लोकांक किंवा ड्रग्साचेर इंडायटमेंट जाल्ल्या ऑफिसरांक सेव करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे प्रयत्न करता कारण आमकां अशी न्यूज मेळटात की पेडण्या मांद्र्या शिवोली हे जे मतदारसंघ आसात कोस्टल बेल्ट हे गेले 10-15 वर्सां बीजेपी कडेन आसात आनी ड्रग ट्रेड म्हणटा हांगाच फ्लरिश जाला आनी जे रिपोर्टानूय दिल्यात पुलीस ऑफिसर तेवटेतलेच आसात रिलेटेड टू दॅट पुलीस स्टेशन आनी त्या एरियेचे आनी नेक्स्ट सेशनाक आमी हो क्वेश्चन हाऊसाक विचारतले टू द मिनिस्टर सो भारतीय जनता पार्टी सरकार कडेन मागता जर ते मॅच फिक्सिंगान इनवॉल्ड नात then they should immediately now at least after they are exposed by this question they should hand over this matter to the anti-narcotic cell house committee report karan they are the specialized in this sector